दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाका आयतारा सीबीआयन अटक केल्या उपरांत ही अटक लोकशाय विरोधात आसा असो आरोप करीत आम आदमी पक्षान दर एका राज्यात ह्या घडणुकेचो निषेध सुरू केला। हाचोच एक भाग म्हणून आम आदमी पक्षाच्या गोंय युनिटान भाजपाच्या पणजेच्या मुखेल कार्यालयाच्या मुखार मूकमोर्चा सुरू केलो। दिल्लीच्या शिक्षण संस्थेक लागून मनीष सिसोदिया पुराय जगभरात फामाद जालो। अशा समाजा खातीर वावुरपी मनशाक अटक करतात, मात अदानी सारख्या मनशाचेर कसलीच कारवाय जायना हाचेर आपूण येता त्या विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न विचारतलो आनी गोंय सरकाराक ताची जाप दिवची पडटली अशें वक्तव्य बाणावलेचो आमदार आनी आपाचो फुडारी वेन्झी वेगसान केला। दाबोळे विमानतळा फाटल्यान आशिल्ल्या गार्बेज प्लांटाक आयज सकाळी अचकीत उजो लागलो। 10:30 वरांचेर उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घटनाथळाचेर धांव घेवन उजो आटोवपाक हाडपाचो यत्न केलो। उजो वाडटा तो पळोवन उजो पालोवपी दळाक आनीक एक फायर ब्रिगेड आपोवची पडली, तरी उजो नियंत्रणांत येनाशिल्ल्यान नेव्हीच्यो 3 गाडयो हाडल्यो। 5 गाडयांनी हो उजो पालोवपाचो यत्न सुरू आशिल्लो। मशिनात स्पार्क जाल्ल्या कारणात ब्लास्ट जालो आनी हो उजो लागलो अशें सुत्रां कडल्यान कळटा। तशेंच ह्या उज्यात 3 जाण जखमी जाल्यात आनी उपचारा खातीर तांकां चिखले हॉस्पिटलांत दाखल केला। कलांगूटच्या शांतादुर्गेच्या देवळा लागीं आशिल्ल्या एका फ्लॅट कम कपड्याच्या गुदामाक उजो लागपाची घडणूक आयतारा घडली। भितून आशिल्ले वॉशिंग मशीन, फ्रीज, कपडे ह्या उज्यात लासून गोबर जाले। उजो लागिल्ल्याचे कळना फुडें उजो पालोवपी दळाक घडणूक थळाचेर तांच्यांनी धांव मारली आनी उजो पालोवपी दळान वेळार उजो पालयल्ल्यान उरिल्ल्यो सुरिल्ल्यो वस्ती वांटोवपाक दळाक येस आयले। हो उजो शॉर्ट सर्किटान जाल्ल्यान लागिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या उज्यात सुमार 7 लाखांचे सुमार लुकसाण जाल्लेलें आसा। म्हादयचेर आमी राजकारण करिनात जाल्यार शिक्षण खातें जे मुखेलमंत्रीच सांबाळटा ताच्याच खात्यांतले अधिकारी करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगतान केला। म्हादय विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय जावची देखून गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन विद्यार्थ्यां खातीर वक्तृत्व सर्त दवरिल्ली, मात ह्या सर्तींत खंयच्याच शिक्षकान भुरग्यांक धाडचे न्हय अशी मॅसेज म्हापशेच्या ADEIन पातळिल्ली। ह्या संदर्भात भगत उलयतालो। म्हादय विशीं खरीच आपुलकाय आसा जाल्यार अशा तरेचें राजकारण करचें न्हय अशें म्हणीत भगतान मुखेलमंत्री तशेंच म्हापशेच्या ADEI चेरूय फोग काडलो। बागा वाठारांत अस्तंत बंगालांतले 38 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर सामुहीक बलात्कार केल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या। 18 ते 20 फेब्रुवारी मजगतीं बागा वाठारांत 6 अनवळखी मनशांनी तिचेर सामुहीक बलात्कार केलो। तशेंच त्या मनशांनी तिचे भांगर, बॅग आनी हेर वस्तू चोरल्यो। ह्या प्रकरणांत कालांगूट पुलिसांनी 6 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव दाखल केला। मजगतीं पीडित बायलेचेर बांबोळी मानसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पीडित बायल आपल्या एका इश्टा सयत 2 सप्तकां पयलीं गोंयांत आयिल्ल्याचें कळटा। ताका लागून पुलीस ताचो सोद घेतात। तशेंच वाठारांतले CCTV आनी हेर पुरावे एकठांय करीत आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या।
कोटारली सांगे वाठारांतल्या थळाव्यांनी आयतारा राती 10 वरांचेर नुस्तेमारी कंपनीचो कंटेनर ट्रक आडयलो. हाचे फाटलें मुखेल कारण म्हटल्यार कांय म्हयन्या फाटींच थंयच्या एका तरणाट्याक ट्रक अपघातांत मरण आयिल्लें. त्या उपरांत ह्या ट्रकाच्या येरादारीचेर नदर दवरपा खातीर थंय सुरक्षा दवरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. मात नुस्तेमार वेवसाय कंपनी खंयच्याच नेमाचें पालन करिना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. होय ट्रक एका मनशाक मोखतालो, मात दुर्दैवान ताका कांयच जावंक ना. हो ट्रक एका मनशाक मोखपाचोच आसलो, पूण तो वाठयलो आनी सुदैवान ताका कांयच जालें ना अशें थळाव्यांनी ह्या वेळार सांगलें. उपरांत पुलीस थंय पावले. पुराय घडणुकेचो नियाळ घेतल्या उपरांत थळाव्यांच्या मागण्या प्रमाण ह्या ट्रकाची वेळ निश्चित करतले अशें आश्वासन पुलिशेन थळाव्यांक दिलें. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गांवांतलो कोयर एकठांय करपाक फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन भ्रश्टाचार चालू आसा. ह्या चर्चे वयल्यान सांकवाळची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली. तशेंच पंचायतीच्या मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेचो योग्य तरेन तपास जावचो देखून ह्या विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद करपाचोय निर्णय ह्या ग्रामसभेत जालो. तशेंच जुवारी एग्रोकॅमिकल ताचे प्रलंबीत थकबाकी परत करिनात तो मेरेन कंपनी कडेन कसलेंच रिटर्न कम्युनिकेशन करचें न्हय असो म्हत्वाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जाला. गोंयांतल्या तृतीय पंथीयाच्या सॅक्स रॅकेटाची सुत्रां कलकत्तांतल्यान हालतात. तुमकां हें आयकून अजाप दिसतलें, पूण गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या तृतीय पंथीयांनी हाची गवाय दिलेली आसा. ही सुत्रां कशीं हालतात, हाचे फाटल्यान कोण आसात, हें कलकत्ताच्यान हांगासर चलता अशें मुखार आयलां. ह्या तृतीय पंथीयाचो एक पंगड पणजे हांगासर सॅक्स रॅकेटाची कामां करता आनी हाची सगळी सुत्रां कलकत्ताच्यान चालू आसा अशें ह्या तृतीय पंथीयांचें म्हणणें आसा. वार्काचो सचिव 3 विरोधी पंचां कडेन अन्याय करता अशी कागाळ वार्काची पंच शॅरॉन आलेमो दा कॉस्ता हाणें केल्या. ह्या सचिवा संदर्भात खूब कागाळी केल्यात. सचिवाचो फाटलो इतिहास पळयलो जाल्यार ताचेर अशा तरेच्यो खूब कागाळी नोंद जाल्यात. उदरगतीच्या नदरेन जरी विचार करता आसात जाल्यार सगळ्या वार्डांत समानताय आसपाक जाय, पूण वार्का पंचायतीत अशें जायना. आतां मेरेन 15 निवेदनपत्रां बीडीओत धाडल्यात, पूण कांयच रिप्लाय ना. सरकारान तशेंच अधिकाऱ्यांनी ह्या सचिवाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वार्काची पंच शॅरॉन आलेमो दे कॉस्टान केल्या. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें प्रभाकर आर्लेकर ट्रस्टा वतीन आयतारा भव्य भलायकी शिबिराचें आयोजन केलें. ह्या शिबिराचें उक्तावण भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकीं जालें. भारतीय जनता पक्षाचो मुखेल हेत हो सरकाराच्यो येवजण्यो तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावोवप हो आसा आनी अशा लोकां मेरेन जर त्यो पावल्यो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे हेत साध्य जातले. देखून समाजांतल्या दर एका मनशा खातीर राजकारण्यांत वावुरपाक जाय अशें वक्तव्य सदानंद शेट तानावडेन ह्या वेळार केलें.
दोनापावला जेटी प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान उत्तर गोंयचो खासदार तशेंच राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान फंड हाडिल्लो. पूण दोनापावला जेटीच्या उक्तावण खासदाराक आपोवणें दिनात. हे खंयच्या कायद्या खाला बसता अशी तिडक श्रीपाद नायकान सरकाराचेर उक्तायल्या. मुखेलमंत्र्यान आनी मंत्र्यांनी हाची दाखल घेवची आनी ह्यान फुडें अशें घडपाक दिवचें न्हय. सरकारान हाचेर विचार करचो अशें श्रीपाद नायकाचें म्हणणें आसा. दोनापावला जेटी प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान उत्तर गोंयचो खासदार तशेंच राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान फंड हाडिल्लो. पूण ह्या उक्तावणाक ताका आपोवंक नाशिल्ल्यान ताणें आपली नाराजी उक्तायल्या. कानोळेची ग्रामसभा आयतारा जाली. ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयांचेर बरीच तापली. गांवांतल्या वेगवेगळ्या विशयाक धरून लोकांनी बऱ्योच मागण्यो केलेल्यो आसा. तशेंच हेलिपॅड टुरिझम नाका असो लोकांनी ग्रामसभेत खर विरोध केला. आग्वाद वस्तू संग्रहालयांत बार नाका अशें लोकांचें म्हणणें आसा. तशेंच कोयरायेचोय प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केल्या. ही ग्रामसभा बरीच तापली. ग्रामसभेच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. ही कानोळेची ग्रामसभा आशिल्ली. ती आयतारा जाली. वेगवेगळ्या विशयाक धरून लोकांनी बऱ्योच मागण्यो केलेल्यो आसात. तशेंच आग्वाद वस्तू संग्रहालयांत बार नाका अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी कोयराचो प्रश्न लेगीत सुटावो करचो अशी तांची मागणी आसा. गोंयकारांक म्हादय हो जीवन मरणाचो प्रश्न जावन रावला. पूण कर्नाटक आनी केंद्रा खातीर ह्या वेंचणुकेचे गिमीक जावन आसा. ह्या परिस्थितीत सगळ्याच बाबतीत केंद्र सरकाराचेर निबून राविल्ल्या गोंय सरकाराक हातूंतल्यान मार्ग काडप कठीण जावन रावला. सद्याक कर्नाटकांत वेंचणुक्यो जावपाच्यो आसा. ताका लागून कर्नाटकाक ही म्हादय वळोवपाचें व्हडलें षडयंत्र चालू आसा. गोंयकारांक म्हादय हो जीवन मरणाचो प्रश्न जावन रावला. पूण कर्नाटक आनी केंद्रा खातीर ह्या वेंचणुकेचे गिमीक जावन आसा आनी ह्या परिस्थितीत सगळ्याच बाबतीत केंद्र सरकाराचेर निबून राविल्ल्याचे गोंय सरकार हातूंतल्यान मार्ग काडपाक ताका कठीण जावन रावला अशें मुखार आयलां. केंद्र सरकारान नव्या शासन पद्दतीन काम करपाक सुरवात केली. तशेंच मिशन इंद्रधनुश्या खाला कोरोना काळांत वाशिनीकरणाक लागून 100% यश मेळपाक शकलें. फक्त देशांतूच न्हय तर हेर देशांनी वाशिनां धाडपाक मजत जाली अशे विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा जाल्ल्या पोस्ट बजेट वेबिनारांत परगटायले. हाचे आदीं वशिनां एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशांत हाड व्हर करपाक दशकां लागतालीं. मात आयज बरी शासन पद्दत आपणायिल्ल्यान संवसारभरांतल्या लोकांक कोरोना आडच्या वाशिनीकरणाचो लाव मेळपाक पावलो अशेंय मत नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार उक्तायलें. काँग्रेसीच्या इतिहासात पहिल्याच फावट अनुसूचित जाती जमाती हेर मागास वर्ग अल्पसंख्यांक आणि बायलां खातीर 50% आरक्षण दितले असो काँग्रेस पक्षान निर्णय घेतला अशें काँग्रेसीची फुडारी रजनी पाटीलान सांगलें. भाजप पक्ष सत्तेर जरी आसलो तरी फक्त तोंडान उलयता पूण कांयच करिना असो आरोप रजनी पाटीलान केला. काँग्रेसीन पहिल्याच फावट अनुसूचित जाती जमाती हेर मागास वर्ग अल्पसंख्यांक आणि बायलां खातीर 50% आरक्षण दितले असो काँग्रेस पक्षान सध्या निर्णय घेतला अशें काँग्रेसीची फुडारी रजनी पाटीलान सांगलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायता. मन की बात ही कार्यावळ संस्कृतायेची राखण करपाक तशेंच जनभागीदारीत म्हत्वाचो वांटो उखलता अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. विंगड विंगड कलेच्या आविश्कारांची तांणी तुस्त केली. गोंयचो गुरुदत्त वांतेकार हांणी काडिल्ल्या महात्मा गांधीजींच्या रांगोळीची तांणी खासा करून तोखणाय केली. तेन्नाचो विरोधी फुडारी आनी सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी भाजपाचो वांगडी गिरीश महाजन हांकां अटक करपा खातीर आदल्या महाविकास आघाडी सरकारान केल्ल्या येवजणेचो आपूण साक्षीदार आशिल्ल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी आयतारा सांगले. तशेंच त्या वेळेच्या महाविकास आघाडी सरकारान महाराष्ट्र संघटीत गुन्यांव नियंत्रण 1999 कायदो महाजना आड लागू करपाची लेगीत येवजण केल्ली. ताका आडोवपा खातीर त्या वेळार सांगिल्ले हांव परतून सांगूंक शकना अशें म्हणून शिंदे हांणी टिकांचे फार पेटयले. दिवाडे ते रायबंदर मेरेन बेगोबेग पूल बांदून दिवपाचें आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाणें दिवाडेंतल्या थळाव्या लोकांक दिलें. मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या पुलाचे प्रस्न सोडयतले अशें तांचें म्हणणें आसा. आयतारा मोगो पक्ष कार्यकर्त्यांनी दिवाडे पूल बांदून दिवचो अशी मागणी करपी निवेदन पत्र श्रीपाद नायक हांकां दिलें. दिवाडे ते रायबंदर मेरेन बेगोबेग पूल बांदून दिवपाचें आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाणें दिवाडेंतल्या थळाव्या लोकांक दिलां. मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या पुलाचो प्रस्न सोडयतलो अशें तांचें म्हणणें आसा. दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक लिक्वियर पॉलिसी स्कॅम प्रकरणात सीबीआयन अटक केल्ली. सिसोदिया हांची केंद्रीय एजन्सी मुखार चवकशी चालू आशिल्ली. वट्ट 8 वरां चवकशी केल्या उपरांत तांकां अटक केली. ह्या अटके उपरांत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भाजप सरकाराचेर बरोच फोग काडलो. फाटल्या 1 वर्सा सावन भाजपा सिसोदिया हांच्या विरोधात 1 रुपयाच्या भ्रश्टाचाराचो पुरावो दाखोवंक शकले ना आनी हाचे फुडें दाखोवंक शकचे ना अशें म्हणीत आम आदमी पक्षान भाजपा आड तिडक उक्तायली. मडगांव कोम हांगाच्या रेल्वे अंडरपासात पावसाळ्यांत उदक भरपाचें मुखेल कारण म्हटल्यार सांड उदकाचें उण्या दर्जाचें काम जे खूब प्रसिद्ध जायका कंपनीन केलां अशें मत शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला. मडगांवचो आमदार मात ह्या फाटली आपली कारणां लायता. ह्या उण्या दर्जाच्या कामाक लागून पुराय उदका सांठो प्रदुशीत जाला अशें कुतिनो म्हणटा. तशेंच मडगांवांतल्या सगळ्या बांयांचें जें उदक आसा ताचे सॅम्पल तपासणेक धाडचे अशी मागणी कुतिनोन उदका स्त्रोत खात्या कडेन केल्या.
आझादी का अमृत महोत्सवा खाला संत निरंकारी मिशना वरवीं आयतारा अमृत प्रकल्पाचे उक्तावण जाले। या प्रकल्पा खाला स्वच्छ जल स्वच्छ मन या कार्यावळीक कलांगुटे सुरवात जाली। दर्यावेळ, न्हंयो, तळयो, बांयो तशेंच हेर कडाच्या उदकाचे संवर्धन आनी नितळसाणेचें म्हत्व लक्षांत घेवन ही कार्यावळ सुरू जाल्ल्याचें कळटा। स्वच्छ जल स्वच्छ मन ही कार्यावळ पुराय देशांतल्या सुमार 1000 जाग्यांचेर सुरू करतले। कलांगुटे सुरवात जाल्ले ह्या उपक्रमाक थळावा आमदार मायकल लोबो हाजीर आशिल्लो। आपले घर जर आपण नितळ दवरले जाल्यार आमी आमचो वाठार नितळ दवरपाक शकतले अशें केल्यारूच आमचो देश नितळ जातलो अशें वक्तव्य लोबोन ह्या वेळार केलें। सध्या मानकुराद आंबे बाजारात येवपाक लागला। मानकुराद आंब्याचें नांव घेयना फुडें तोंडाक पाणी सुट्टा, पूण तांची दर सर्वसामान्यांक परवडपा सारकी ना। फाटल्या 15 दिसां पयलीं पुराय राज्यांत मानकुराद आंब्याचो दर जो आसलो तो 6000 रुपया डझन आशिल्लो, म्हटल्यार 500 रुपयाक एक आंबो असो पडटालो। आतां हो दर आनीक मातसो कमी जालेलो आसा। हापूस परस मानकुरादाची दर जी आसता ती चड आसता। सद्याक दर म्हारग आशिल्ल्या कारणान मानकुराद मोगी गोंयकार हे दर केन्ना कमी जातली हाची वाट पळयतात।